इतल्या लोकांची रिक्वेस्ट जाल्लो आमकां फॉर सम रोड एंड फूट ओवर ब्रीज सकल आनी लोकांक त्रास जातले वास्को वचपाक सो हे बिकॉज इलेक्शन ते काम उरलेले आयज आमचो रोड जाता पॅरलल हिंगा आनी एक लोकांक म्हाका सांगपा जाय रेल्वे हिंगा एक बिल्डींग बांद सायडीन बिल्डींग बांदता ते बिल्डींग तेजे बांदपा जाय मागीर ते आतां रेल्वे आमकां रोड दिलो ऑल रावंड सो आय एम एक्चुअली थँकफूल टू रेल्वेज for agreeing to our demand and they are building at their cost. This is one thing good. So Goa government has got no role in the cost wise. Only thing we have to support the railways. On the whole, railway is most concentrating on the strength of all the footway bridges in Southwestern Railway. As part of our efforts now, we have found some weakness in the present footway bridge. That we are strengthening it, and we expect that works to be completed by 15th June of this year. Public demand and at railways cost. And after completion of these works, we hope that people in the locality will support the railways activities in this driver relief. हांगासर ड्रायव्हरीला वयल्यान लोकांक लायन क्रॉस करून वचपाक पडटालें आनी 7-8 लायनी क्रॉस करून तेन्ना वॅगनी बी नासताले लोक जंपींग करून वयताले आमी तेन्ना खूब रेल्वे कडेन डिमांड करून हो ब्रीज करून घेतलेलो गेली 20 वर्सां जाली आनी आतां तेजें मेंटेनन्स काडलेलें आसा रेल्वेन ते रेल्वे आपल्या खर्चान मेंटेनन्स करता तशेंच आमी आमच्या आमदाराकूय मेळोन हो रिक्वेस्ट आमी थ्रू आमदाराच्या हितून घातलेलो आसलो हांगासर आनी हो रोड आतां आमकां रेल्वेन ड्रायव्हरीलार एक देवळाच्या सायडीन रोड आनी गटर बांदून दिवन आनी एक स्टेजूय बांदून दिता तितून आमच्या उमेश साळगांवकारान खूब एफर्ट घेतले थ्रू आमदार आनी हे कंप्लीट करपाक तेणी सहकार्य लायलें आनी ड्रायव्हरीलाच्या लोकांचें आमकां सहकार्य लागलें त्या बद्दल हांव तांकां धन्यवाद म्हणून